बागीवून पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, रोगता मासा प्रमाणे आमचो पुर्वज जाल्ल्या अब्राहमा विशीं आमी कितें म्हणचें? जर आपणे केल्ले कुन्या उद्देशी अब्राहम प्रमाणीक जालो तर ताणें बोडाय दाखोवयात, पूण देवा मुखार न्हय. तर पवित्र पुस्तक कितें सांगता? अब्राहमान देवाचेर बावार्थ दवरलो आनी हो बावार्थ ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलें. काम करतल्याक ताचो मुशारो फुंक्याचें देणें कशें लेखिनात, तो ताका देवे कशें लेखतात. आपूण करता तें दाखोवचे सुवातेर पातक्याक प्रमाणीक करता ताचेर जो कोण बावार्थ दवरता ताका हो ताचो बावार्थ प्रमाणीकपण कशें लेखोन येता. देखूनच ज्या मनशाक कुन्या विरेत देव प्रमाणीकपण फावो करता त्या मनशाक दावीद ह्या उतरांनी बागी म्हूण परगट्टा. गुन्यांवाचे बोगसणे जर मेळ्ळें, पातकाचे खोट जर धुवन काडलें, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना, मनीस कितलो बागी. देवाचें उतर हें: देवाचे बोड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. गुन्यांवाचे बोगसणे जर मेळ्ळें, पातकांचे खोट जर धुवन काडले, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनांत जर आडकां नाडकां नात, तो मनीस कितलो बागी. जबाब: तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो, म्हजे पातक हांवें लिपोवन दवरले ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजे पातक बक्षिले. जबाब: तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. सर्वेस्परा सवें संतोश भोगात. बऱ्या मनशांनो, आनंदान मुरगटात. प्रमाणीक काळजाचे सगळे मनशांनो, येयात, संतोशाचे उल्हास सोडात. जबाब: तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवूं तुजी प्रिती. सर्वेस्पराक जोय. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू भोवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिड्डितालो. तेन्ना पयलो आपल्या सिसा लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिजोवांचो कोमिरो विशीं चोत्रायेन चलात. ते फकत दोंग. आतां धांपलोलें आसा तितलीं उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलें कोळीत जाल्या बगोर उरचें ना. तर काळोखांत तुमी सांगलां ते दिसा उजवाडा आयकूंक येतोलें, आनी खाजगी कुडांत फुटफुटून तुमी उलयलां ते पातोसारांचेर परगट जातोलें. तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटात आनी ताचे मागीर आनी कांय एक ताचे कोडे घडोना. तसल्यांक तुमी भिवू नाकात. पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडले उपरांत हेमकोणांत उडोवंक तांक आसा ताका भियात. होय, हांव तुमकां सांगतां, ताका मात भियात. 2 पयशांक 5 शेरकां विकतात न्हय, तरी आसतना तातूंतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यान सगळे मेजलोले आसात. म्हणटूच भिवू नाकात. शेरकांच्या बिराय परोस तुमी
ओदीक व्हरती. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोल भिव नाकात. कुटुंबांत वेगवेगळे प्रश्न, गंभीर दुयेंस, दुडवांचे अडचण, कोविड महामारी, मरणां जिवितांत उप्रासतात तेन्ना आमी भियेतात, कामतात आनी उचांबळ जातात. जेजू शिसां बाराबर होड्यार प्रवेश करतना दर्यांत वादळ मोड उप्रासलें आनी उदक भरोन ते संकश्टांत पडले तेन्ना शिसूय भियेतात. साबार पावटी चिंती नासतना भिरांत आमच्या जिवितांत येता आनी त्या वेळार कितें करचें तें समजना जावन आमी निराशी जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत आब्रामाचे भावार्थाक लागून तो देवाक मानवलोलो जालो. रोमकार 4. आनी देवान ताका आशिर्वादान भरलो. 12 वर्सां रोगपाट जाल्ले बायलेन भावार्थान जेजूचे आवरणाचे देगेक हात लायलो आनी रोकडीच ती बरी जाली. जायरसाचो भावार्थ पळोवन जेजून ताचे मेल्ले दुयेक जिवी केली. दर्यांत वादळ मोड उप्रासले तेन्ना जेजून वाऱ्याक आनी लारांक बेश्टायले आनी रोकडीच थोंडाय जाली. शिसांची भिरांत पयस जाली आनी ह्या वरवीं शिसांचो भावार्थ जेजूचेर थीर जालो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमचे तोकलेचे केंस पासून मेजलोले आसात आनी भिव नाकात म्हूण जेजू आमकां आमचे वर्तेपण दाखयता. आमचेर भिरांत येता तेन्ना देव आमचे खडप आनी किल्लो म्हूण गोट भावार्थ दवरून ताचेच शेरोणां वचुया, ताचेच लागीं विनोवन ताच्या आसऱ्या खाल भिरांती विणे जिवया. मागणें भिरांत, खांपेरो आनी उचांबळां येता तेन्ना आमचे शीं तूं राव जेजू.